जरा हटके सीझन 2. श्रीदेव वाटारेश्वराक नमन करून आजच्या जरा हटकेच्या भागाक सुरुवात करता. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजच्या भागान आमी आसा पणजे हांगासर आल्तो सांतिनेज हांगासरल्या श्रीदेव वाटारेश्वर देवाच्या वाठारान आजचो खेळ आमी खेळटली. सगळ्यो म्हाज्यो इश्टिण्यो थंय तयार आसा. तांकां भरपूर उत्सुकता आसा आजच्या खेळाक सुरवात करपाक. तर चला वचूया आनी खेळुया आजचो भाग जरा हटके. आज हांवें एक व्यक्तीक हांगा हाडलेली आसा. ते व्यक्तीक सगळ्यांनी तुमी टीव्हीचेर पळयल्ली आसतली आनी आज ती व्यक्ती प्रत्यक्ष आमकां हांगा भेट दिवपाक आयला तांचो प्रोग्राम घेवन. म्हणून आमकां बरें ते प्रोग्रामान आमकां खूब यश मेळपाचें आसा आनी तुमी सगळीं त्या प्रोग्रामान भाग घेतल्या बद्दल हांव तुमचें खूब अभिनंदन करता. आनी ती व्यक्ती म्हणल्यार आतां तुमकां सांगता प्रुडंट मिडियाची श्रीमती सारिका शिरोडकर. तेन्ना हांव सुमती चोपडेकर हांकां रिक्वेस्ट करता की तिणें आमचे सारिका शिरोडकराक बुके दिवन तेंचें स्वागत करपाचें आनी तुमी सगळ्यांनी ताळयो मारून मोठ्या प्रमाणान तेंचें स्वागत करा. हांव सगळ्यांत पयलीं आभार मानता श्री मंगलदास नायक आनी तेंच्या वाटारेश्वर कमिटीचे कितें ते आमकां सगळ्यांक हांगा बायलांक प्रोग्राम करूंक दिल्ले बद्दल तेंचे हांव खूब आभार मानता. तेन्ना हांव तुमचे कडेन अशें निवेदन करता तुमी बी सगळ्यांनी अशेंच फुडें सरून बाय सारिका शिरोडकराचो हेल्प घेवन अशेंच प्रत्येक हितून तुमी भाग घेवपाचो. हे 2 शब्द सांगून हांव म्हज्या कार्यक्रमाक आतां सुरवात करपाक लायता. जरा हटकेच्या आयच्या भागाक आमी सुरवात करता. तुमकां परत एक फावटी सगळ्यांक येवकार आनी इतले बऱ्या तरेन प्रोत्साहन केल्लें आसा, प्रोत्साहन दिल्लें आसा आमकां हांगासर. ताका लागून मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं. सगळ्या बायलां मदीं कसलो ना कसलो कलागूण आसता. सगळ्यांक उमेद आसता की खंय तरी एक माची मेळची आनी तांच्यांनी फुडें वचचें. आनी जेन्ना एक बायल दुसऱ्या बायलेक प्रोत्साहीत करता, दुसरी बायल तिसऱ्या बायलेक प्रोत्साहीत करता, अशें करून ही एक साखळी जाता. आनी हांगासर तुमी पळोवंक शकता अशीं सगळीं बायलां जमिल्लीं आसा. आनी आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमांनी तुमकां हेंच पळोवपाक मेळटा की एक बायल दुसऱ्या बायलेक मुखार घेवन येता आनी एक साखळी जावन हांगासर कितलींशींच बायलां मुखार येतात. तर सुरवात करुया आमच्या आयच्या पयल्या रावंडाक, जो आसता आमचो फुगोड्यांचो रावंड. फुगोट्यो फुट्टात, प्रश्नांची उत्तरां मेळटात, मजा येताच, पण सगळ्यांक मातशें टेन्शनूय जाता. तर सुरवात करता आमी फुगोट्याच्या रावंडाक. ताच्या पयलीं आमी चिट्स काडून पळोवया की आमकां हांगासर पार्टिसिपंट्स कोण मेळटात. ओके, पार्टिसिपंट्स पळोवया. विद्या, आणि शेवटचे पार्टिसिपंट आसा वंदना. ओके, मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या ह्या 5 पार्टिसिपंटां खातीर. ओके, फुगोड्या रावंडाचो सगळ्यांक पयलो प्रश्न विचारचे पयलीं म्हाका दिसता आमची जे पार्टिसिपंट आसा तांची वळख करून घेवया. वंदना देशभंडारी. वंदना, कितें करता तूं? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. हांव स्मिता परब, हाऊसवाईफच. हाऊसवाईफ. तुमचे हॉबीज कितें? हॉबीज तशें कांय ना, अशें घरान. बरें, वेळ मेळटा तेन्ना कितें करता? टीव्ही पळयता? शिवता बी. शिवता. ओके. माझं नाव विद्या बाने आणि आय एम अ टीचर इन अ प्री प्रायमरी स्कूल. ओके, खंयच्या स्कुलान? श्रीनिकेतन स्कूल पर्वरी. ओके. आणि थंय कितें शिकयता? हांव ॲक्च्युली ज्युनियर के जी स्टुडंट्सांक शिकयता. ओके. ऑल द सब्जेक्ट्स. कसो एक्सपिरियन्स आसा भुरग्यां बरोबर? ॲक्च्युली घरा कडेन जेन्ना आमी आसता तेन्ना सगळ्या कामान बिजी उरता. सो हे भुरग्यां बरोबर जेन्ना आमी टायम स्पेंड करता तेन्ना आमकां बरें दिसता. आनी शिकोवप म्हणजे एक हें कशें आसता न्ही, भुरग्यांक कितें नवें हें शिकोवप म्हणजे आमकां एक आवड कशी ती. सो ते भुरग्यांक शिक्षण दिवप म्हणून टीचर जॉब हो चूज केल्लो. व्हेरी नायस. हांव हेमानी पेडणेकर, हाऊसवाईफ. तुमची आवड कितें? तुमकां कितें करपाक आवडटा? म्हाका नाटकांनी कपडे शिवपाक आनी अशे नवे नवे प्रोग्राम अशे करपाक. हांव रश्मी आमोणकर, हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. तुका कितें करपाक आवडटा? शिवपाक. शिवपाक आवडटा. ऑर्डर्स बी घेता की तुजे शिवता? ओके, सो ही ओळख जाली आमच्या 5 स्पर्धकांची जी खेळटली फुगोट्यांचो रावंड. आतां पळोवया की सगळ्यांत पयलीं ताळयो मारता कोण, प्रायज कोण घेता. एलिफंटा केव्स खंयच्या राज्यान आसा? भारतात. भारतांतल्या खंयच्या राज्यान आसा? ओके, तांकां येना. फाटल्यान ऑडियन्सान पळोवया. फुडें यो. मैसूर. चुकले? चुकले?
चुकले. म्हाका सगळी राज्यां सांगिशात जाल्यार तुमी अशीच कोण ना कोण फ्लुकान आन्सर दितली. उत्तर हांवूच सांगता. उत्तर आसा महाराष्ट्रा. रेडी? फुडलो प्रश्न आयकुपाक. बिचोलेच्या आमदाराचें नांव. क्लॅप करा येताले बेगीन. क्लॅप करा. राजेश पाटणेकर. उत्तर चुकले. रावा. प्रॉम्प्ट करनाका आन्सरा. फक्त हात वयर करा आन्सर दिवचें ना. तुमकां येना न्ही कोणा? फूल नांव आं? फूल नांव येना? चंद्रकांत शेट्ये. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये. सारखे उत्तर. मोठ्यान ताळो जाणी तिच्या खातीर. नांव सांग तुजें. सुनीता नाईक. ओके. फुगड्यो रावणाची आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटिल्ली आसा आनी सुनीता नायक हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पोंडा हांचे कडल्यान हो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. ओके. फुडलो प्रश्न आयकात. अशें कितें आसा जें वतान सुकना चड जाता? राव तांकां पयलीं चान्स दिवया न्ही. वतान सुकना येना? कितें? शेण सुकना? शेवणी कशें करता तूं? राव रे एक एकटें सांगा. मनीष. ओके. येना उत्तर हांव सांगू? हांव सांगू? हय. घाम. आनीक चड येता म्हणून सांगले. ओके. फुडलो प्रश्न आयका. मातशी आन्सरां दियात. तुमी मेन पार्टिसिपंट. ओणम ही परब खंयच्या राज्यान मनयतात? केरला. फिल्म इंडस्ट्रींतलो फिल्म जगतांतलो सगळ्यांत व्हडलो प्रतिश्ठेचो आनी मानाचो एवॉर्ड खंयचो? ऑस्कर अवॉर्ड्स. सारकें उत्तर. ऑस्कर एवॉर्ड. मोठ्यान ताळयो जावनी. 2 प्रश्नांची उतरां सारकी दिवन फुगोट्या रावणाची विनर येता विद्या बाने आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पोंडा हांचे कडल्यान हो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. फुगोट्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड जो आसता जोडी तुजी म्हाजी. जोडी तुजी म्हाजी ह्या रावंडान आमी रिलेटिव्जां हांगासर हाडटा. जोडी मनयतात तेंच्यो आनी तांच्या बरोबर आमी खेळ खेळटात. तर आजच्यो जोडयो कोण पळोवया आनी तांच्या बद्दल चड जाणून घेवया. आयच्या भागांतलो सेकंड रावंड जो आसता जोडी तुजी म्हाजी. हांगासर 2 जोडयो म्हाजे बरोबर आसा. तांची वळख करून घेवया. तांचे एकामेका बरोबर नातें कितें आसा तें जाणून घेवया. नांव सांग. माझे नाव सपना देवजी आणि माझी जाव अनुपमा देवजी. कितली वर्सांली बरोबर आसात? आमकां जाली वर्सां. एकाच घरान तुमी? हय हय एकाच घरान. हय हय कितें स्वभाव तुजो चड आवडटा? आतां इतली वर्सां बरोबर आसा. हय. तशें आमी अशें भोंवपा बिवपा अशें बरोबर हय वयता. आज कार्यक्रमाक बरोबरूच आयली. हय बरोबर जालें. तिच्या बद्दल कितें सांगतली? जाव म्हणून बरें आवडटा. आजकाल आमी पळयतात की जॉयंट फॅमिलीन कोण रावपाकूच पळयनात. रोखडीच जावा जावा मदीं झगडी जाता. रोखडीच कुशीन रावतात. पण तुमी इतलीं वर्सां बरोबर रावली तें कशें कितें? कशें एकामेकाक सांबाळून घेतले? आमी दोगांय मेळून काम करता. दोगांय एकामेका हेल्प करून बरें जाता सांबाळून घेता. तुमच्या बद्दल सांगा. नांव सांगा. लता गोविंद भंडारी ही माझी जाव. आतां तिका बहीण कशी मानता आनी आतां ती 2 नंबरची जाव माझी. आमी फॅमिली स्पेशल रावन आसा. आमच्या त्या भांडण कसलें कांयच ना. आमी सुशेगाद. हय. तिच्या बद्दल कितें सांगतले? बरें तिच्या बद्दल गुण कितें आसा? तेजे गुणूय बरो आहा. सगळें बरें आहा. म्हाजी हॅप्पी एक बहीण कशी ही म्हाजी जाव बहीण कशी. आमी सगळी फॅमिली बरी आहा. कितली वर्सांली बरोबर आसा? ते आतां येवन 15 वर्सां जाली त्या गोंयार येवन. 15 वर्सां जाली. 15 वर्सां जाली. हा ती ते जावेकूय 15 वर्सां जाली. म्हाजें लग्न जालें. म्हाजी ती काकी पयली येयली. म्हाजी हांव येयलें. ती येतकूच म्हाजी हांव येयलें. हांव लव मॅरेज लग्न जाला. ताच्या भावाच्या चेड्या कडेन लग्न जाला. हा म्हाजें नांव रुपा देशभंडारी. सांग. जावय बद्दल कितें सांग? ती कळ्ळें आमकां जाव म्हण तुजी. कितें सांगतले तिच्या बद्दल? आ? खूब उलयता. हा खूब उलयता. ओके. सो आयच्या आमी खेळाक सुरवात करतली. तुमी पळोवंक शकता हांगासर आमी पीठ दवरला. चपाती सगळ्यांना करता आसली घरान. एकामेकाची बॉन्डिंगूय तुमची बरी आसा अशें तुमी सांगलां. सो तुमकां कांय करपाचें ना. फक्त तुमकां चपात्यो लाटपाक जाय. टायम आसतलो 40 सेकंदाचो आनी ह्या 40 सेकंदान चडांत चड चपात्यो कोण लाटटा ती जातली हे रावंडची विनर.
गेम जरी तुमकां आयकोपाक सोपी दिसली तरी पूण ती तितली सोपी ना. ट्विस्ट कितें आहा तो सांगा पळोवया, कितें आसतलो ट्विस्ट तो? बारीकसो ट्विस्ट आसा ह्या गेमीन, चपात्यो लाटपाकूच जाय. रावंड ऑब्वियसली चपाती रावंड करतली. सारके एक हात तुजो एक हात तिजो अशें दोगांनी मेळोन चपाती लाटपाक जाय. ओके रेडी स्टार्ट स्टार्ट. पुरो 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 व्हेरी गुड. जल्दी का 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप 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 स्टॉप. सपना आणि अनुपमान हांगासर 3 चपात्यो लाटल्या आणि तिन्ही बऱ्यो आसात सारके. आणि हांगासर 1, 2 ही डिस्क्वॉलिफाईड. सो ऑब्वियसली ह्या राऊंडची विनर आता सपना आणि अनुपमा. मोठ्यान ताळ्यो झाली त्यांच्या खातीर. आमी सदांच म्हणटात की नाती आसता, नात्यांनी खूब गोडवाय आसता, पण बॉन्डिंग जेन्ना कळटा हे अशी कितें जाता तेन्ना बॉन्डिंग कळटा. आनी हांची बॉन्डिंग खरेंच पळोवण्यासारखी आशिल्ली. 3 चपात्यो लाटल्यो आणि ती ह्या राऊंडची विनर आता. जोडी तुजी माझी ह्या राऊंडची विनर आता सपना आणि अनुपमा. आणि तांकां मेळटा बेन्स होम स्टुडिओ, बेन्स हँडलूम्स, म्हापसा आणि पणजे हांचे कडल्यान हे गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो राऊंड खेळटलीच, पण त्याच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. वेरणीच्या इंटीक मार्दोळांतलो भूत बंगलो. भिवू नाकात. जेवण, मौज मस्ती आणि हे सगळें जाले उपरांत अणभवात हो थरार भुतांचो. तुमच्या सप्तांत येवपी भुतां पळयात प्रत्यक्ष. रातची न्हय दिसाची. भुरगीं जाणटीं सगळ्यांनी भेट दिवपा सारको हो भूत बंगलो. चुकवू नाकात, पस्तावतले. याद आसूनी वेरणीच्या एंटीक मार्दोळांतलो थरार भूत बंगलो. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. Best place for dining and perfect venue to celebrate your parties and family function. Pen Aroma Restaurant, Ponda. Ben's Home Studio and Ben's Headlooms, Mapsa and Panaji. Ben's, complete solution for your furnishing needs. तरेकवार आणि सुंदर 1 ग्राम्स डिझाईन खातीर आजूच भेट दियात श्री कृपा फर्स्ट फ्लोर काकुलो मॉल एट सांतिनीज पेन जिम. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. खेळुया आमचो फुडलो राऊंड जो आसता कभी हा कभी ना. पळोवया ह्या राऊंडाची पार्टिसिपंट. सीमा, लक्ष्मी. कभी हा कभी ना ह्या राऊंडाक आमी सुरवात करता. लक्ष्मी बरोबर हो राऊंड सुरू करता. तुमचो टायम सुरू जाता आता. लक्ष्मी हांगासर रावता लागींच. हय. कॉन्फिडेंटली आवड जाला ते. कॉन्फिडेंटली आनी खंय म्हणले. सुरेखा रेडी. तुजो टायम सुरू जाता आता. सुरेखा तू कितें करता, काम करता? कपडे शिवता. कपडे शिवता. खंय? घरानू शिवता. तू शिवता स्वता? घरान शिवता. तू शिवता? हय. सीमा खेळ खेळपाक रेडी आसा? टायम सुरू जाता तुजो आत्ता. तू वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशनात भाग घेता? ना आमी केन्ना घेवंक ना. आमचे फक्त नाम म्हणले ऑलरेडी. 3 पार्टिसिपंट आशिल्ली, तेंच्यांनी रोखडेच हय आनी ना म्हणल्या. सध्या 2 पार्टिसिपंट आमची उरल्या.
आणि इतके लक्षात दवरा जी जितली हांगासर तांकां खूब बरो प्रायज मेळटलो तांकां मेळटले पंचामृता डिलक्स रायस पळया हो प्रायज कोण घेवन वता सुनीता रेडी तो टायम सुरू जाता आतां सुनीता कितें टेन्शन आयला टेन्शन आयला तुमचो टायम सुरू जाता आतां तुमी कितें करताली सर्वीस खंय आजिलो हॉस्पिटल ती नर्स म्हण आशिल्ली ना ओके ह्या राउंडाक व्हॉलंटरी तांकां दिसता की ती हय ना म्हणनासतना उलोवंक शकता ती मुखार येवंक शकता तो टायम सुरू जाता आतां खेळ खेळपाक आवडटा आवडटा खेळा आदी हय चितून हय म्हणला तिणें तुमचो टायम सुरू जाता आतां सुमती तुमी खंय रावता सांतिनेज पणजी लागीं सांगात तुमी पयलीं आयल्ली दिसता न्ही वदोळ आयल्ली आणि ओके शेवटची पार्टिसिपंट तुझो टायम सुरू जाता आतां सगळे जाणां आउट जाली हे पळोवन खूब मजा आयली न्ही येयली ह्या राउंडाचो प्रायज कोणाकूच वचना खेळुया आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो राउंड जो आसता आमचो असोच हांसोवपी आनी खूब मजा हाडपी राउंड तो आसता डान्स राउंड पळया ह्या राउंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटा ती डान्स राउंडचे पार्टिसिपंट रेडी आसा हांगासर डान्स करून तुमचें एंटरटेनमेंट करपा खातीर सगळ्यांक डान्स करपाक आवडटा की ना वा इजे स्पोर्टिंग म्हाका स्वेट बरें दिसता हय हिणें मोठें म्हणलें आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले एंटीक माड्डोळ पणजे ह्या रेस्टॉरंटा कडल्यान 1000 रुपीजचो हो फूड वावचर सो प्रायज इतलो बरो आसा इतले बरे रेस्टॉरंटान तुमकां इतली बरी ट्रीट मेळटली ती बी 1000 रुपीजाची सो बेस्ट परफॉर्मन्स जाय ओके ऑल द बेस्ट सगळ्या स्पर्धकां खातीर मोठ्यान ताळ्यो जोन एक फावटी ह्या कॉम्पिटिशनचे जजमेंट हांव तुमचेरूच सोडटा कित्याक इतले बरे परफॉर्मन्स हांगा दोन म्हाका पळोवपाक मेळ्ळा म्हाका डिसायड करपाक खूब डिफिकल्ट जाला सो तुमी सांगा कोण विनर ते ओके म्हाका दिसता आमची तरणाटी भुरगीं डान्स करपाक सदांच हुशार आसता सदांच फुडें आसता पण आमची ही यंग डान्सर जी आसा हांगासर सुपर टॅलंटेड इतले बरे एक्सप्रेशन म्हाका दिसता त्या मुवीतल्या हिरो आनी हिरोईनीन सुद्दां दिवंक ना आसली इतले हिणें दिला मोठ्यान ताळयो जोनी तुजे खातीर सुमती चोपडेकर हांकां मेळटा एंटीक माड्डोळ पणजे ह्या रेस्टॉरंटा कडल्यान 1000 रुपीजचो फूड वावचर कॉंग्रेच्युलेशन जरा अडकेच्या आयच्या भागातल्या शेवटच्या राउंडाक आमी सुरवात करता आणि आयच्या भागातले शेवटच्या राउंडाची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती नम्रता आणि उमा आयची गेम आसा ती अशी आयकत सारकी कितें ती समोर हांवें दवरला एक स्टँडी तितून एक हात तुमकां दिश्टी पडटा आनी तुमकां मेळटले 3 बॉल म्हणजे हे 3 चान्सेस तुमकां तुमी हो बॉल त्या हातीचेर हिट करपाक जाय जी मॅक्सिमम हिट करतली ती जातली ह्या राउंडची विनर ओके 3 चान्सेस सगळ्यांक हातीचेर मोखपाक जाय सारके ओके सगळ्यांक पयले पार्टिसिपंट आसा आमची उमा खेळटली पयली ओके फुडें वचप ना फाटी पांय फुडें काडप ना एक मिस हातीर पडपाक जाय शेवटचो चान्स ओके आतां खेळटली कल्याणी हातीर बसपाक जाय त्या आता खेळटली ज्योती ओके आता खेळटले नम्रता
माया तुम्ही तांकां चियरूच करिना कशें पडटलें आतां खेळटले निहारिका आता खेळते शीला आता खेळता मोहिनी खेळ खेळ चालेल सगळे घे हातीचेर मारा हातीचेर हा आमच्या फायनल राऊंडची विनर आता माया परब आणि तांकां मेळटा पंचामृता डिलक्स रॉ लचकारी कोलम रायस हो रायस इतलो टेस्टीक रुचीक आसा तितलेच ह्या रायसान भरपूर प्रोटीन्स आसा तशेंच डायबिटीक पेशंटां खातीर हो रायस एकदमच बरो कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां चक दे राऊंडचे विनर माया परब हांकां मेळटा श्री कृपा ज्वेलर्स काकुलो मॉल फर्स्ट फ्लोर हांचे कडल्यान 1 ग्रॅम गोल्ड ज्वेलरी कॉंग्रॅच्युलेशन्स श्री वाटारेश्वराक नमन करून आजचो भाग हांगाच सोंपयता आल्तो सांतिनेज हांगासर घेतिल्लो आजचो भाग खेळटना खरेंच खूब मजा आयली खुबशे टॅलंट तुमच्या मुखारूय आयले फुडलो भाग घेवन रोखडीच मुखार येतली तोपर्यंत उमेदीर रावात आनी खूब मजेन रावात आनी पळयत रावात जरा हांगा झगडशात फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया तोपर्यंत उमेदीर रावा मजा परत 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 फुल फुल परत फुल घेता परत प्लीज आणि जरा हटके हो भाग पळयत रावात जरा हटके घेवन कशें येतले हांवें तसो घेतलो तर लिंक म्हाका मेळनासलें तें